उत्तर गोंयांत कोरोना बाधितांचो आंकडो वाडत चल्ला। दिसान दीस वाडपी ह्या केशींक लागून कोविड हॉस्पिटलाचेर ताण आयला। ह्या खातीर सरकारान उत्तर गोंयांत गोमेकोच्या रित्या आशिल्ल्या इमारतींत उत्तर गोंयांत कोविड हॉस्पिटल सुरू करचे म्हण मागणी साळगांवचो आमदार जयेश साळगांवकारान केल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। North Goa and the facilities in North Goa with regard to COVID आणि कोरोना व्हायरस फॅसिलिटी म्हणा फुडें प्रामुख्यान म्हाका तुमचेकडे मांडपाक दिसता हॉस्पिटल डेडिकेटेड हॉस्पिटल दोन हॉस्पिटलां करता म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें प्लस आमचे हेल्थ मिनिस्टरान सांगलेलें प्रॉमिस केलें। दोन हॉस्पिटलां एक हॉस्पिटल नॉर्थ गोवाक आणि एक हॉस्पिटल डेडिकेटेड हॉस्पिटल साऊथ गोवाक म्हणून आणि जेन्ना नॉर्थ गोवाचो उल्लेख केलो तेन्ना 1000 बेडेड हॉस्पिटल फॉर नॉर्थ गोवा अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलेलें प्लस आमचो हेल्थ मिनिस्टर आसा ताणें म्हटलेलें। आता 6 महिने जाले सिन्स वी आर बॅटलिंग विथ दिस व्हायरस पास्ट 6 मंथ्स सगळ्यांक पंचायत मेंबर्स आणि सगळ्यांक हितून फिल्डार धाडले डोर टू डोर डिलिव्हरीज केली सगळे केले आणि एव्हरीबडी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। आता हितून इक्वल पार्टिसिपेशन गव्हर्नमेंटाचे आसा पण गव्हर्नमेंटाच्यान जे पार्टिसिपेशन आता जाय खऱ्या अर्थान जेन्ना वी आर कम टू नो वॉट कोरोना इज हाऊ वी हॅव टू बॅटल विथ दिस व्हायरस आणि विथ दिस पॅन्डेमिक आणि कशी तयारी गव्हर्नमेंटाची आसपाक जाय म्हाका दिसता आता नाव इज द टेस्टिंग टायम and we are totally failing on this testing time when we need to have a dedicated hospital for North Goa. North Goan hospital na North Goan what we have are COVID centers, future centers asa PHC आणि कितें कोण ट्रीट करता कोविड सेंटर थोडे बांबोळेक घातला तितून व्हरून पेशंटाक एडमिट करता आणि इट इज एम्प्लिफायिंग द व्हायरस आय बिलीव फॉर नॉट हॅव्हिंग सेंटर dedicated hospital in North Goa. Comparatively, and this South Goa cases asa compared to North Goa cases तितल्यो rise ना. South Goa is rising. There are number of containment zones and cases आमकां मेळत आसा. पण North Goa cases कमी आसा. तर cases कमी आसा. So what are we waiting for? आता जेन्ना आमी जर ह्या हेजेर जर आमी करीत ते rather than waiting at the keeping the patients at the COVID centran comorbid patient तितून हेल्थ वर्करांक कोरोना जाता आमी पळयता पुलीस आनी जो एलायड कोण आसा तांकां कोरोना जाता आमी पळयता हे आमी एम्प्लिफाय जावपाक रावता म्हणजे हेल्थ सेंटराचेर आनी कोविड सेंटराचेर जेन्ना आमी इतलो भार घालता बिकॉज ऑफ देर आर नो बेड्स इन साउथ गोवा ESI एंड वी डू नॉट हॅव एनी अरेंजमेंट्स इन नॉर्थ गोवा आमी हो एक्सपांड जाता एम्प्लिफाय जावपाक पळयता एंड देन रिस्किंग द लायफ ऑफ द डॉक्टर्स एंड द हेल्थ वर्कर्स वर्किंग इन दीस कोविड सेंटर्स आणि PHC जे आसा पळय हितून काम करता तेंचे आमी दुःखी म्हाका धोक्यान घालता। सर फॅसिलिटीज आणि मशिनरीज हॅज टू बी पुट इन प्लेस फर्स्ट इन द कोविड हॉस्पिटल्स एंड यू हॅव टू हॅव अ डेडिकेटेड वन फॉर द नॉर्थ वी आर नॉट वेटिंग फॉर नंबर्स टू रायज एंड नॉट वेटिंग फॉर मागीर लास्ट मिनिट रन 12th hour 11th hour सारको आमी धांवन आमकां सामकी लास्ट बाय मारची पडटा तसले जावपाक ना। सो वी नीड टू and I am this press conference is specially to remind the health minister of his assurances given to the people of Goa. So the government is not working on what they have to work. They have not so far. So far they have not. आमकां सांगलेलें केन्ना जेन्ना 3 केसी आसल्यो पळय तेन्ना 3 केसी आसतना तेन्ना सांगलेलें की वी हॅव 2 हॉस्पिटल्स इन एंटायर गोवा एक नॉर्थ गोवा एक साउथ गोवा म्हणून पण नॉर्थ गोवा बाजून हॉस्पिटल जायना आणि कोविड सेंटर्स जे आसा पळय हे फुल आसा आणि कोविड सेंटर्स द डॉक्टर्स आर सेइंग दॅट वी आर एम्प्लिफायिंग इट हे आमी एम्प्लिफाय करता कोरोना आसा पळय हो वाडत आसा म्हणून आणि रिस्किंग द लायफ ऑफ डॉक्टर्स एंड ऑल्सो द हेल्थ वर्कर्स।